देवाचें उतर ह्या नियाळ माला सगळें तुमकां माये मोगाचो मोगाल बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा निरपराधी बालकांची परब समोरंभता. म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. कांय वर्सां फाटीं घडलेली घडणी. एका केड्या गांवांत वावर करता आसतना एक क्रिस्ती वस्तोरी म्हाका सांगलें. खूब वर्सांनी हांव दुसरे फावट गर्भेस्त जालें. म्हाका एकूच भुरगो पुरो. म्हज्या घोवाक काम ना आनी हांव जोडटां तें आमकां पावना. म्हाका हें भुरगें नाका. हांव एबॉर्शन करूंक सोदतां. तूं कितें म्हणटाय? तिच्या कुटुंबाची परिस्थिती गंभीर आसा ती म्हाका खबर आसली. पूण भुरग्याक मारप? हांवें तिका समजायली आनी देवाची खोशी करूंक आदार माग म्हूण सांगलें. म्हज्या मागण्यांत ती सदांच आसतली म्हूण तिका आस्वासन दिलें. 2 वर्सांनी आमचें परत भेट जाली तेन्ना ते वस्तोरेन आपलो सोबीत पूत म्हाका दाखयलो. भुरग्याच्या जल्मा उपरांत घरांत सगळ्यांक बरेंच आसा म्हूण तिणें म्हाका सांगलें. जायत्यो वस्तोऱ्यो आपल्या भुरग्यांक जल्मांत हाडूंक कितल्याच कोश्ट सोंसूंक राजी आसतात. कित्याक भुरगें एक देवाचें देणें. सोपुरलें भुरगें एका घराब्यांत कुशालकाय आनी शांती हाडटा. ती जावन आसा आवय बापाची व्हड गिरेस्तकाय. आधुनीक काळार जायत्यो आवय बापूय हे देवान दिल्लें गिरेस्तकाय सांबाळूंक विसरतात. जे परी हेरोड पातशाय दारूण काळजाचो जावन त्या बालकांचो जीव काडलोलो ते परी जायती आपल्या कुसव्यांत रचून आयिल्ल्या भुरग्यांक नाटक करून उडयतात. गोरबाट एक व्हडलेंतलें व्हड पातक. आयच्या वाचपांत आमी आयकलां आनी वाचलां त्या प्रमाणें बेथलेहेमांत आनी भोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतले उपरांत 2 वर्सां आनी उण्या पिरायेच्या भुरग्यांक हेरोड पातशायान मारून उडयलीं. आनी खूब रडणे आनी विलाप त्या वाठारांत आयकूंक येताले. एके वस्तोरेक व्हडलें देणें म्हटल्यार आवय बापायचें देणें. सायबीण माय जेजूक घेवन जुजे बराबर जिवीत राखूंक इजिप्ताक पळून गेली. जेजू आमकां जिवीत दिवंक आयला. आमी जिविताचो मोग करूंक आनी जिवीत राखूंक आमच्या घरांनी आसलेल्या भुरग्यां सवें देवाचो उपकार पळोवंक आमकां कृपा मागुया. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर कुशाल राव, बरवचन राव.